मडगांवा आल्या पुलिसांकूच लुटले। पुलीस क्वार्टर्सूच सेफ ना। बुधवारा राती क्वार्टर्सातले 17 उदकाचे मीटर चोरांनी निखळावन व्हेले। लोक म्हणटा बिल्डिंगे भोंवतणी दाट झाडां झुडपां वाडिल्ल्यान चोराचे आय तेफावता। कावन्सिलर सांगूनय कांयच करिना म्हूण लोक बेजार। 30 पुलिसांच्यो फामील ह्या क्वार्टर्सान रावतात। कांय दिसा फावटी दवरले हाऊसिंग बोर्डानूय अशेच उदकाचे मीटर चोरिल्ले। कितले मीटर वयले तुमगेले? सगळे 17 मीटर ते 17 वयले तो हरको सांगतालो। आणि कितल्यांक कळले तुमकां मागीर? चडशे आमकां ते 12-20 सुमार कळले। ते पायप ते उदक व्हांवूंक लागले पळय तेन्ना ते आमकां कळले, नाजाल्यार आमकां कांय कळपाना ते पिकेन उठ्ठगीर ते मागीर ते पळय जाल्यार तेन्ना तेन्ना तो उठलो थंयच्यान देसाय त्याने मागीर ते केले, त्याने मागीर करता तेगे ते ना हेगे वटेन आमी चेक केलें मागीर येलो कूड कट केला हो इतलो तो पळय मरे कशें करून रान करून दवरले। अरे हांवें विजयाक सांगलो, विजयान ते हेका सांगलो कोणाक कावन्सिलर आहा ताका सांगता कावन्सिलर विजयान सांगलें कावन्सिलराक विजयान सांगलो ऑन दी स्पॉटच सांगता अरे धाड ताका कोणाक धाड म्हणून सांगलें विजयान वा कावन्सिलर धाडोकच ना कितें सांगतले का 2-3दां सांगलो। उदकाचे मिटर चोरून व्हेले चोरांनी आनी हांगा लायट ना, हांगा झाडां बिडां आसा सो चोरांक येवपाक बी बरें पडटा आनी काराचे एकाक सुमार ही गजाल घडली। कितले सुमार वयले मीटर आमगेले 16 सुमार वयले। सध्या झाडां बिडां खूब वाडलेले आसा आनी लायटींग म्हणल्यार एक लायट घालतकीर म्हणल्यार परत येना लायट। एक फावटी लायट घातली न्ही ती लायट आसता थंय आनी 4 दीस चलता मागीर ती बंद पडटा आनी इवन जी मेन स्ट्रीट लायट आसा पळय तीच चलना। सो चोरांक इजी जाता की भितर येवपाक आनी हें करपाक। आतां पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूच सेफ्टी ना जाल्यार कशें आनी कंपाउंडूय ना हांगा खंय ते सायडीन ना हे सायडीन कंपाउंड ना। पण आतां पुलीस कंप्लेन बी केले? ना करूना अजून आतां करतले। ब्रिक्साक लागून गोवा फॉरवर्डान न्हयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड मोर्चा फुडें धुकल्ला। पयलीं 5 ऑक्टोबराक वेळ जावपाचो आशिल्लो, मागीर 15 ऑक्टोबराक व्हेलो आनी आतां तो 22 तारखेर धुकल्ला। वेळच्या लोकांक मोर्चाक वचूं नाकात म्हूण खंय भंय घालतात। ते पयलीं नुस्तेकारांक तेंको म्हूण 16 तारखेर गोवा फॉरवर्ड शिवोले मोर्चा काडटले। आमी जाणात वेळ्ळी मतदारसंघाचो गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी बाबूश हाचो भाव सोंपलो आनी ताच्या मरणा खातीर पयले सुवातेर आमकां हें पोस्टपोन करचें पडलें। आमी 15 तारखेर दवरलें आनी जेन्ना असो एक निर्मण आयलो की लोकांचे भंय पडली की असलो एक ब्रिक समीट आसा आनी ह्या समिटा खातीर तुमी ट्रासान पळोवंक शकतात चड तारवडी भाव आसात। सो बरोच ओडचण जावचें आसा। हे भंयेक लागून आमी आतां दुसरे फावटी हो आमचो प्रोटेस्ट मार्च आमी फुडें व्हेला 22 तारखेर दवरला। कसलो इफेक्ट जातलो? एक पार्ट नॅशनलायझेशन करप म्हळ्यार फाल्यां रिस्ट्रिक्शन आसताय न्हंय व्हांवपाची। न्हंय ते सांगतले बाबा तुमी आज न्हंय देंव नाका। आज ते सांगनाय कांय मग फाल्यां आमचे ते न्हंयेचेर आज वसण बाजारांत पयलीं आतां कटोरे भरपूर तुज्या न्हंयची निश्टा मेळटा आनी लोक स्पेशली फ्रॉम सावथ गोवा स्पेशली त्या बाजारांत येवन लोकां बिजनेस करताय कित्याक दॅट फीश बिकम टेस्टी। राती जेन्ना हांव टीव्ही पळयतालो मुख्यमंत्र्याक खंय तरी एका पत्रकार भावान विचारलें की वॉट इज नॅशनल ऑफ रिवर? काय ना म्हणतो हायवे उदकान हायवे म्हणतो। सो प्रॉब्ली चीफ मिनिस्टर ऑल्सो डजंट नो वॉट इज बेसिकली टेक्निकली द नॅशनल ऑफ रिवर। सो आय स्पोक टू द PWD मिनिस्टर. So he has said that this waterways would be used for heavy transportations after the dredging. So आता जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन भाव आसात हांचे पोटार पाय सरकार दवरूंक सोदता थ्रू नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर। पॅरामिलिटरी आनी पुलीस फोर्साच्या नांवान लोकां मदीं प्रचंड प्रमाणात भंय घालपाचो वेळ्ळी गांवांत आसोळण्यान वेळ्ळी मतदारसंघात प्रचंड प्रमाणात सुरू जाला। आमी 15 तारखेक 22 तारीख दवरला पूण आमी 16 तारखेक 16 ऑक्टोबराक शिवोली मतदारसंघात आनी थंय नदयो लागता शापोरा न्हंय म्हणत थंय ज्यो न्हंयो आसात भितरल्यान थंय तांकां रिवर नॅशनलायझेशन इश्यू लागता म्हणून तार शिवोली स्वामी समर्थ देवळा कडेन आमी 16 तारखेक थंय आमी प्रोटेस्ट दवरिल्लो आहा। कांय प्रोबेबल कॅन्डिडेट आसा थंयसर आनी जे पॉलिटिशियन आसात त्या लोकां मदें तांणी एक भंय कसो एक फियर कसो निर्मूळ हाडला कित्याक तांकां भिरांत आसा आयज गोवा फॉरवर्डाची जी पार्टी आज थंयसर वेल्ली मतदारसंघात बहुत मुखार आसा म्हणून आनी तेणी लोकांक आयज भिरांतेन दवरल्यात तुमकां अरेस्ट करतले भितर उडयतले आनी हे जे वेल्ली मतदारसंघात जायतेच भाव जे तारवार सिरीज करतात वो पोल्टेसान सिरीज करतात
सो ताणी फियर कसो थंयसर तांच्या मदें लोकां मदें हाडला. वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत वाठारांत मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापून थंय कन्स्ट्रक्शन चल्ला. जमनी खंय कुळाच्यो त्यो डेव्हलप करप बेकायदेशीर. लोकांनी खात्यांनी विशय पावयचो कांयच हालचाल ना. मुख्यमंत्री पार्सेकरान लक्ष घालचे आनी दोंगर कापतना दिसल्यार लोक कायदो हातांत घेतले आनी सरकार जबाबदार आसतलो म्हूण वेलिंग प्रियोळ कुंकळे नागरीक समिती रस्त्यार आयल्या. सेल्डीड जाता कशी ऑलमोस्ट जवळ जवळ 100 सेल डीड फोंड्या सायन जाल्ले आसा. 128 सेल डिडा फोंड्या सायन जाल्ले आहा. सेल डिडा सगळे डॉक्युमेंट क्लियर लागता, टायटल क्लियर लागता. ती सेल डिडा सायन जावन लोकां कडेन पयशे घेतल्यात आनी लोकां खातीर काय करपाक ना. प्रॉपर्टी एक हे लागलेलो आसा, शिंकरे म्हणून तें नांव लागलें आहा. प्लस देर आर डिफरंट टेनंट्स ऑन देट. सो तो टेनंटाक बायपास करून तो ती डेव्हलप करपाक शकता. पूण टेनंटेड प्रॉपर्टी कॅनॉट बी डेव्हलप, कॅनॉट बी सोल्ड. इज द लॉ ऑफ गोवा लँड. 2-3 आहा, 3 जाण टेनंट हांगा सध्या आसा ते टेनंट आसा का? तिगांतलो एक टेनंट आहा. ही इज वन ऑफ द टेनंट. दुर्दैव हे जाला की कसलेंच परमिशन नासतना हें काम थंय चालू जाता. कोर्ट शूड टेक द ऑल्सो कॉग्निजन्स प्रायमा फेसी जेन्ना एक जमीन डेव्हलपमेंट हेतू एरियेत येना तिका विकपाचो अधिकार ना. प्रायमा फेसी इट इज रॉंग न्ही. ज्यो ऑथॉरिटी आसात तांकां आमी पत्र बरयली, आमी धरणां धरली. त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कलेक्टर, मामलेदार हेंच्या मुखार आमी आमची मागण्यो दवरल्यो. तरी आसतना बेकायदेशीर ज्यो गजाली जावपाच्यो आसात त्यो अजूनय ह्या वाठारांत जातात. आमी ज्या वेळाचेर गुंड आयला म्हणून जर गांवचे लोक एकठांय जावन तांकां भायर काडपाक जर गेले आसत 15 मिनटां भितर पुलिशेच्यो 3 गाडी येतात. हेजे वयल्यान दिसता की हे शासन जें आसा, जावं तें डेप्युटी कलेक्टर ऑफीस, फॉरेस्ट ऑफीस किंवा पुलीस डिपार्टमेंट हांकां ब्रायब केल्ले आसा आनी ताका लागून ह्यो घडणुको सगळ्यो घडटात. कारण जेणी रक्षण करपाक जाय ते जर कायद्याचे भक्षक जाल्यार आमच्या वाठारांतले जे मंत्री आमदार जे आसात तांच्या घरा कडेन आमी गेले. फाटल्या दिसांनी आमी आमदार ढवळीकराच्या घरा कडेन गेले. गांवचे लोक आमी सांगले ताका गांवांत अशे बाउन्सर आयल्यात आनी तिणें अशें केलां. तूं आमचो लोकप्रतिनिधी. सगळ्यांत पयलीं आमी आमदाराक धरता. सरपंचाक घेवन आमी गेले जाल्यार आजून पर्यंत ताचो कसलोच विचार जावना. एकट्याक कोणा धरलेलोच जायना. पूण आमच्या भुरग्यांक पुलीस स्टेशनार व्हरतात. ही दहशत आमी मानून घेवपाक तयार ना. आमी आतांय सांगतात पब्लीक थ्रू द प्रेस मिडिया, प्रिंट मिडिया आमी सांगतात की त्या वाठारांत जर खंयचेय कोणयाचो मुवमेंट जर जालो आसत त्या दोंगराचेर बेकायदेशीररित्या व्हेकलां बी जाल्यार आमी ती आमच्या गांवचे लोक ती उद्ध्वस्त करतले. मागीर ती कोर्टाचे अहवाल येना आसत जाल्यार आमी ताका फाल्यांची शिक्षा ती भोगपाक तयार आहा. घेऊया एक ब्रेक.